नमस्कार. हांव एलिना फेर्नांडीस तुमच्या मुखार घेवन आयला म्हजो अनुभव फोंडेच्या गांवचो. फोंड्या गांवचें खूब खूब बरें सांगपाचें आसा, पूण हांव सगळें सांगूंक लागलें जाल्यार खूब वेळ जातलो. आयज हांव फकत 2-3 गोश्टी सांगता. तर आयकात हांवें बरयल्लो लेख म्हज्या घोवाचो गांव. सगळ्यांक आमकां आमच्या जल्माच्या गांवची चड व्हडविकाय आसता. हें हांवें म्हजे कवितेन विसरूंक जायना म्हजो जल्माचो गांव हातून गेल्या सुमारान तुमच्या मुखार म्हजी भावनां ओतयली. दुसरो आनीक एक गांव आमचो चड आवडीचो आसता तो म्हणल्यार आमच्या शामायचो गांव, जंय आमच्यो बारीक मोठ्यो यादी गुंतलेल्यो आसता. ह्या गांवची व्हडवीक हांवें पावसाचो मोग ह्या म्हज्या कवितेन तुमच्या मुखार दवरलो. चेडवां बायलांच्या जिवितान आनीक एक गांव म्हत्वाचो आसता आनी तो म्हणल्यार तिच्या घोवाचो गांव. रॉक्सन, म्हज्या घोवाचो गांव फोंड्या. हांव काजार जालें तेन्ना सगळीं म्हाका म्हणटालीं, आवयस कितलें पयस काजार जालां गो तूं. थोडीं म्हणटालीं, कितें गो रानान काजार जालां. त्या लोकांची चूक ना. फोंडेचो गांव भरला झाडांनी आनी दोंगरांनी. तरी आतां जायतीं झाडां कातरून कातरून कमी जाल्या. हांव तांकां सांगतालें, फोंडा इज द हार्ट ऑफ गोवा म्हूण, आनी तांचें तोंड बंद कोत्तालें. आनी खऱ्यांनीच फोंड्याक गोंयचें काळीज म्हणटाले आनी म्हज्या घोवाचें घर आसलें काळजाच्या मोदें. म्हजो शांत गांव रायबंद्रा सोडून हांगा फोंड्या म्हाका चड बोबाट कसो दिसोंक लागलो. घर रस्त्यार आसलेल्यान दीस रात मोटरांचो आवाज. पयलें पयलें ह्या आवाजान रातचें न्हिदपाक एकदम कठीण जातालें. चोरांची चोर भिरांत आसली. पूण एक बरी खबर आसली ती म्हटल्यार घरांतल्यान एकदम भायर मारल्यार सगल्यो रांदपाच्यो आनी न्हेसपाच्यो वस्तू आनी गरजेचें सामान लागींच मेवतालें. केन्नाय कसल्याय कारणांक लागून जेवण रांदूंक ना जाल्यार कांयच भिरांत नासली, कित्याक घरा सोर भोंवती जायतीं रेस्टॉरंट्स आसलीं. मिसाक वचपाक तर 2 मिनटांची वाट. म्हज्या घरांत रावन कपेल दिश्टी पडटालें. बॉलकावान बसोन येता वेता तो लोक दिश्टी पडटालो. आमची फोंडेची इगोजेची पात्रोन सांतान आनी कपेलाची कार्म सायबीण ओ माउंट कार्मल. फोंडेचो गांव सुरगायला इग्रोज कपेलां आनी देवळांनी. साफा मस्जीद आनी देवळां पळोवंक ट्युरिस्टांचे भिरे येता. आमच्या गांवांत कार्नावाल आनी शिगमो जाता. फोंड्या गांवची एक परंपरा आसा आनी ती म्हटल्यार मायाचे 3 तारखेर सांताक्रूज वो खुर्साचें फेस्त गोडार जाता. ह्या खुर्साचें फेस्त वयर दोंगरार जाता. इतिहास सांगता त्या प्रमाणें पुर्तुगेज तेंपार ह्या जाग्यार गोडार मारताले. वो खुरीस वयर दोंगराचे तेंगशेर आसा आनी लोक थंय बाबार्थान मागणें करूंक वयता आनी मिलाग्री बी जाता. सगळ्या जातींचो आनी धर्माचो ह्या खुर्साच्या फेस्ताक सुमार अर्द्या वराची वाट चलत हो दोंगर चडटा. ह्या गोडार वचोंक डांबरी रस्तो ना, फकत पांयवाट आनी चडटी. पूण बाबार्थान थंय हजारांनी लोक वयता. नातालांच्या दिसांनी तर तुमी आमच्या माउंट कार्मल कपेलान भायर उबो रावन पळयलें जाल्यार तुमी चिंतूंक पडटलीं हें कपेल ओ देवूळ काय म्हूण. कारण इतलो सगोट आमचो हिंदू आनी दुसऱ्या धर्माचो लोक आपल्या भुरग्यांक घेवन बाळका जेजूक नमस्कार करूंक येता तें पळोवन तुमी अजाप जातलीं. त्याच परी आमचे माउंट कार्मल यूथ दिवाळीची परब मिसाची भेट करून मनयता आनी आमच्या कपेलाच्या पावंड्यांचेर वो स्टेप्सांचेर 1000 सुमार पणट्यो पेटयता. हो जावन आसा मोग, एकवट आनी भावपण आमच्या वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकां मदें ह्या आमच्या गांवांत. असो आमचो फोंडेचो गांव, म्हज्या घोवाचो गांव. देव बरें करूं.
सजमता सगल्यांक तुमकां म्हजो लेख आवडलो म्हूण. कोंकणी उलय, लंडन फुलय. आवाज रेडिओ 99.8 FM, सावथहॅम्प्टन, UK. सगल्यांक तुमकां खुशाल बरीत नातालांची बरो बावंड येता. मोग आसूं दी.